लेटर्स म्हाका दिसता कन्सर्न तुमकां खात्या कडल्यानूय आमच्या कळयला, तुमच्या लोकप्रतिनिधी कडल्यानूय बी तुमकां हाजी मेसेज पावल्या आसतली। आज कॉम्पेन्सेशन लेटर, जॉब ऑफर लेटर्स हे जे आसा हे लेटर तुमकां आतां दिले वयतले। कन्सर्न डिपार्टमेंटान तुम्ही वचप आनी त्या प्रमाणे अपॉइंटमेंट लेटर्स त्या खात्याचे हे तुमकां दिले वयतले। ही तुमच्या आमी जे सिनियरिटी लिस्ट केला ताज्याच प्रमाणे तुमकां ऑफर लेटर्स दिल्ले आसा। त्या ती अजूनय बी म्हणजे फुडल्या 3 म्हयन्यां पैकी आमी जी उरल्या 454 लेटर्स उरल्या हितूंतली म्हाका दिसता आनीकूय एक 80-90 जाणांक आमकां ऑफर लेटर्स जी आसा ही सिनियरिटी लिस्टा प्रमाणे दिवप शक्य जातले। हे सरकार सगळ्यांच्या प्रती संवेदनशील आसा, म्हणून तर आमी मागीर फ्रीडम फायटर्स आसूनी, कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट आसूनी, ज्यो गजाली आमकां करप शक्य आसा की तितक्यो आमी तत्परतेन आमच्या सरकार सदोदीत खूब मोठ्या प्रमाणात करता। आमी इतर नोकऱ्यो भरता आसतनाय बी म्हणजे आमी जेन्ना म्हटलां की 10,000 नोकऱ्यो सरकारांतल्यो भितरल्यो 5,000च्या प्लस एडवर्टायजमेंट जाल्यो त्यांचो एके वाटेंतल्यान प्रोसेस चालू आसा। इंटरव्यू घेवप, फिजिकल इंटरेस्ट, रिटन एग्जाम्स हे सगळें चालू आहा आणि ताच्याच बरोबर कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट आणि फ्रीडम फायटर्स कॅटेगरी हाज्या खातीरय बी त्या पद्दतीचो कोटा सेपरेट करून त्या लोकां खातीर दिवप हे बी एके वाटेंतल्यान आमी मोठ्या प्रमाणात प्रोसेस चालू दवरलेलो आसा। ताच्या खातीर म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, आपल्याक जी नोकरी ज्या डिपार्टमेंटान मेळ्ळा थंयसर आपली सिन्सियरिटी जी आसा ही सदोदीत त्या डिपार्टमेंटा कडेन सिन्सियरिटी, पंक्च्युअलिटी जी आसा ही सातत्यान त्या डिपार्टमेंटा कडेन आसची।